पहिली हांव जो आवर्जून विषय घेता इज IIT. फायनली आता खंय तरी ती त्या एका गोष्टीक चालना मेळ्ळ्या. हातूर सुभाष फळदेसायचो कितको मोठो योगदान आसा? तू पुश इट फॉरवर्ड बिकॉज व्हडल्यांनी फाटी घेतले. No, I know. इनिशियली जेन्ना पळय IITचो विशय चलतालो, मान्य त्या वेळचे स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांणी म्हजेर एक जबाबदारी दिल्ली की IIT सारको प्रोजेक्ट सांग्यार येवपाक जाय हें तांचें स्वप्न आशिल्लें. पूण ताजे नंतर म्हजो पाडाव जालो आनीक IIT म्हणजे नेक्स्ट जे आशिल्ले प्रसाद गांवकर हांचे कडेन आयलो. ही डीड नॉट मॅनेज इट वेल आनीक तो IIT लोलयांक गेलो. लोलयेंच्यान मागीर तो परत सत्तरी मेळावली गेलो. मेळावलीच्यान वेन आय बिकेम मिनिस्टर जावं हांव आमदार जालो तेन्ना म्हजें पयलो एक हें आशिल्लो की IIT हो सांग्यार खंयच्याय प्रमाणान म्हाका व्हरपाक जाय. म्हाका कितेंय करपाक पडलें आसा. फॉर मी IIT इज अ चॅलेंज. IIT म्हणजे एक स्वातंत्र्याचो संग्राम जाल्लो त्या रितीन हांव तें पळयतां. वॉट मे कितेंय जावं न्ही म्हाका कळ्ळें न्ही, बट IIT सांग्यार येवपाक जाय. कारण IIT सांग्यार येवप म्हणजेच सांगेचो चेहरो मोरो बदलतलो हें म्हाका निश्चितपणान खबर आसा. आनी भारताच्या तंत्रज्ञान ताच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक बरें पावल गोंयान घालपाक जाय आनी ते सांग्या सारक्या भागान घाले जर जायत निश्चितपणान आयज जे सांगेकार म्हाका विरोध थोडेशे करतात ते विरोध पसून फाल्यां सकाळीं हांव ना जालो जर जायत ते म्हणटले की IIT सुभाषान हाडलेली तांचो पुतळो जाय म्हणून. म्हाका खबर आसा की IIT कॅन चेंज द मायंडसेट ऑफ एवरी पर्सन हू इज अपोजिंग टुडे बिकॉज दे डू नॉट सी द विजन with which we are going ahead to get the IIT. So IIT हो प्रकल्प हांगा येतलो पण तो येता आसतना कोणाच्याच कसलोच अत्याचार अन्याय जायनासतना आयज जे शेतकरी म्हणटात त्या शेतकऱ्यांचेर केन्ना अन्याय जावचो ना. हांवें IIT सांग्यार हाडचे पयलीं हांगा इंचान इंच जमीन त्या जी सायट आसा ती भोंवन पळयल्ली आसा. थंय एक माडाचें झाड म्हाका कोणी दाखोवचें, एक म्हाका काजूचें झाड दाखोवचें, एक आंब्याचें दाखोवचें, कोणाचें घर आसा तें दाखोवचें. जे शेतकरी म्हणटात तांचें शेत खंय दाखोवचें, भात रोयिल्लें आसल्यार दाखोवचें. हांव IITंतल्यान बॅकआउट करता, दुसरे कडेन खंय व्हरपाक आमकां मुभा मेळटली. सो दीस इज माय चॅलेंज टू ऑल द ओपोनंट. हांव इतकेंच आव्हान करता ह्या म्हज्या ह्या दिसाक सगळ्या गोंयकारांक पयस रावन IITचेर कॉमेंट करनाकात. IITच्या सायटीचेर वचात. तुमकां खऱ्यांनीच जर शेतकऱ्यांचें मोग आसा जावं करपाक जाय आनी खऱ्यांनीच जर तुमकां दिसता की गोंय राज्य मुखार वचपाक जाय, भारताच्या तंत्रज्ञाना भितर भर पडपाक जाय जाल्यार विनाकारण कोण तरी करतात. आमी पळयलें जे हांव जेन्ना विजीट करतालो तेन्ना 3 घरां परमनंट कॉन्क्रिटाची घरां मोडून उडयल्ली आसात. कारण IIT आयज जे शेतकरी म्हणटात त्या शेतकऱ्यांनी खंय तरी वचून खोप बांदली सरकारी जमनी भितर आनी ही वय केली, कंपाऊंड केलो, फेन्सिंग केलें आनी ती काडली आनी राजस्थानी स्वीट मार्टा वाल्याक विकल्या आनी तांणी येवन मागीर परमनंट घर बांदली सरकाराच्या जमनी भितर. तुमी शेतकरी म्हणटात आनी ह्या गोंयच्या भायल्या लोकांक तुमी ही जमीन स्वताची म्हणून विकतात, तांकांय फटयतात. ही घरां मागीर मोडून उडयल्या. सो दीस इज अप्रोच टुवर्ड्स म्हजो अप्रोच IIT कडेन हो आसा. म्हाका खबर आसा की IIT आयले नंतर हांगा खूब मोठी चालना उदरगतीक मेळटली, वीच अदरवायज वी वूड हॅव नॉट बीन अचिव्ड इन अनदर 40 years ऑल्सो.